नमस्कार. सध्या आमी आसात कुट्टी खांडेपार ह्या झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हांगसर लोकांचो टर्नआउट म्हणपाक शकता आमी बरो आसा. सकाळचो जो हाफ आशिल्लो मातसो त्या टायमार लोक तशे भायर सरना. ते 12 जाता म्हणल्यार लोकांचो टर्नआउट मातसो इम्प्रूव जावपाक लागलेलो आसा. हेजेर कळटा की लोक सकाळीं मातशे भायर सरपाक सोदना. पूण आयज सुटी आसले कारणान लोकांनी सुशेगाद येवपाक ट्राय केली. जशे महिला वर्ग आसा जेणे सकाळीं रांदून बी ते कळटा की आतां 11 जावन 11:30 जावन हांगसर तुका जी महिला आसा तेंचो टर्नआउट खूब दिसपाक लागलो. सो तेणें एक वेळ जेवण बी सगळें करून ते भायर सरले आसतले. आमी एक नोटीस केली की ते थोडे जे बूथ आसा थंय तुका लोकांचो टर्नआउट खूब बरो आसा. थोडे कडेन खूब लोक कमी आसा, म्हळ्यार मार्जिनली खूब कमी दिसता, पूण थोडे कडेन खरेंच खूब गर्दी आसा. आमी आनीकूय म्हायती काडपाक प्रयत्न केलो तेन्ना कळ्ळें की थोड्याच्या लोकांचें म्हणणें आसा की विकेंड नासले कारणान काल सुटी जाली, आयज सुटी परत फाल्यां संडे, अशे खूब लोक खंय अशे भोंवपाक गेल्ले आसा. ते खातीरूय थोडे कडेन वोटराचो टर्नआउट कमी आसा. आनी एक इशू मेजर तो म्हणल्यार एवरी इलेक्शनाक जे BLO आसताले ते स्लिपी दिताल्यो, ज्यो वोटर स्लिपी आसताल्यो त्यो. पूण ह्या वर्सा तेंच्यानी दिली ना कारणान खूब कडेन मातशे खंय प्रॉब्लेम जाले. जे जाणटे लोक आसा ते जशे ते स्लिपीच मेळटाले ते खंय डायरेक्ट येयले, पूण स्लिपी नासले कारणान प्लस तांकां जे डॉक्युमेंट खंय आसता ते सारके खबर नासताले, वोटींग कार्ड ऑर तेंचे आधार कार्ड. सो ते मेजरली स्लिपीचेर डिपेंड आसताले. सो खूब कडेन येयले ते, पूण ते स्लिपी नासले कारणान तांकां परत वयचें पडलें. मागीर तांकां तेंचे डॉक्युमेंट घेवन वयचें पडलें. सो एक हो बारीकसो इशू सगळ्याक आमकां नोटीस जालो. म्हळ्यार लोकांनी आमकां सांगलें की हो एक इशू आसा की हे दिसा ह्या वर्सा स्लिपी ना दिल्ल्या कारणान मातसो एक तो प्रॉब्लेम फेस करचो पडलो म्हणून. सद्या जे आमी आसा कुट्टी खांडेपार सद्या तरी हांगसर वोटराचो टर्नआउट बरो आसा. म्हळ्यार आतां दनपार जाता ते म्हणल्यार टर्नआउट बरो जावपाक लागला. सांजचें म्हणल्यार कळटलें की कसो टर्नआउट आसतलो तो. लास्ट इलेक्शनाक ZP इलेक्शनाक हांगसर ऑलमोस्ट 54% वोटींग जाल्ली. जे आतां कॅन्डिडेट आसा ते म्हणटा की ह्या वर्सा वाडटले म्हणून. पळोवया खरेंच वाडटले काय तोच एक स्टेबल जो आशिल्लो फाटल्या वर्सा म्हणल्यार फाटल्या इलेक्शनाक तोच उरतलो तो. झेडपी इलेक्शन आतां आमी बरेचशे पोलिंग बुथाचेर फेरी मारल्यो. जाल्यार वोटिंगाचो पॅटर्न जर आतां पळयत, पर्सेंटेज पळयत जाल्यार अशें दिसता की वोटींग हें स्लो जाल्लां. आमी आशा बाळगिता की आतां जशें बाबा आतां एक 12 जाली 1 जालें की वोटींग वाडचें म्हणून. नाजाल्यार वोटींग पर्सेंटेज म्हाका दिसता देंवतली झेडपी इलेक्शनाची. हाका वेगळी वेगळी कारणां आसूंक शकता. एक म्हणटा तें काल 19 डिसेंबराची सुटी जाली, आज सुटी जाली, फाल्यां आयतार आयलो म्हणटकीर कंटिन्युअस अशी 3 दीस लोकांक हॉलिडे मेळ्ळ्या कारणान थोडेशे लोकांनी मे बी म्हाका दिसता वेकेशन घेतलें, विकेंड वेकेशन. ताकाय लागून वोटींग पर्सेंटेज देंवल्या आसूंक शकता. दुसरें की झेडपी इलेक्शन वोटरांनी कितके सिरियसली घेतलां तो एक मुद्दो आसा. झेडपी इलेक्शनाक मतदान करूंक सोदता काय ना हो वोटरांचोय, वोटरा बद्दल कितकी उत्सुकता आसा मतदानाची तोय आसूंक शकता. सो पुणून आमी आतां जाता तितके आमचे लोकांक वोटरांक आमी एनकरेज करता की वचून तुमी आपलो जो मतदानाचो हक्क आसा तो तुमी मातसो पार पाडचो अशें आमचे कडल्यानूय एनकरेजमेंट करता. आनी हांव तांकां आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्टूय करता की मतदारांनी भायर सरचें आनी जो तुमकां संविधानान जो हक्क दिला मतदानाचो, जाका आमी सगळ्यान एक पवित्र असो म्हणजे आनी एक प्रेशियस अशें वोट तुमी वचून कास्ट करचें. सो सावथ गोवा तुमचे कितले कॅन्डिडेट आनी कितले निवडून येतले अशें दिसता तुमकां? सावथ गोवा म्हाका दिसता आमचे 19 अशें कितें तरी, म्हाका अंदाज ना, हांवें अजून ताचेर लक्ष दिल्लें ना. आनी हांव फोंडेच्या म्हाज्या कुट्टी जिल्ला पंचायतीच्या मतदारसंघात प्रचाराक खूब व्यस्त आशिल्लो तेन्ना हांवें दुसऱ्या मतदारसंघात कितें चल्लां हाजेर म्हाजें लक्ष नासलें. सो हांव तुमकां हेजेर ठरावीकपणे कांय सांगूं शकना. वोटींग लेस जाल्यार काय परिणाम जातलो कितें? वोटींग लेस जालो जाल्यार परिणाम असो सगळ्यांकूच जातलो परिणाम. वोटींग कोणाचें वोटर लेस जाता कितें सगळ्या पक्षांचो वोटींग लेसाचो परिणाम हो फटको बसतलो. कितें दिसता झेडपीक एक पावर्स कमी आसा तेका लागून बीन मतदाना इफेक्ट जाता काय? दर टायम आसा तेच न्ही, झेडपी जे निवडून येता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा तांकां पावर कमी आसा, तांकां बजेटरी प्रोविजन आसा. म्हाका दिसता ते वर्साक कितें 25 लाख रुपया कितें तरी एका झेडपीक एक्सपेंडिचराचे आसता. सो डेवलपमेंट कामां ते झेडपीक घेवंक शकना आनी तांकां तशे अधिकारूय ना. इवन पंचांक सुद्दां जास्त अधिकार न्ही, आमी म्हणटा पंच जो आसता ताका सुद्दां जास्त अधिकार आसता. सो झेडपी इलेक्शन
झेडपीचे मेंबर ना म्हणटकीर लोकांचोय तेंचे कडेन तितको कनेक्ट जायना सामान्य लोकांचो. ताकाय लागून म्हाका दिसता एक वेळ कनेक्ट नासल्या कारणान मतदान कमी जाता. कुट्टीचें इलेक्शन क्रुशल आसा कित्याक कुट्टीन आमच्या फोंडा मतदारसंघ हो 40 मतदारसंघातलो जो आज एकमेव मतदारसंघ जो बाय इलेक्शनाक आतां बसलो 1-2 ते 3 म्हयन्याच्या कालावधीन, तेन्ना ताका लागून ह्या कुट्टी जिल्हा पंचायतीक एक जास्त इम्पॉर्टन्स आयिल्लें आसा आनी त्या दृश्टिकोनान आज हांगा प्रचारूय सगळ्या पक्षांनी बरो केलो आनी तातूंतल्यान एक म्हणजे कशें की ही एक तुमकां आमकां एक ट्रेंड कळटलो. ट्रेंड कितें आसा मतदारांचो कानोसो घेवपाचो ही एक संदी आमकां. टर्नआउट प्लीज सांग सर. हांगा खूब बरो टर्नआउट आसा. वी हॅड कवर्ड अरावंड 35% वोट जाल्ली आसा हांगा. गांवठण बूथ नंबर 4 आनी 5 आसा आनी सुमारे 35 ते 40% ऑलरेडी मतदान जाल्लें आसा. एक आयकपा येतालें की पब्लीक हॉलिडे आसले 3 दीस हॉलिडे आसल्या कारणान खूब लोक भायर सरले अशें विकेंडाक ट्रिपीक तशें कितें जाल्लें आसा. लोकांची तशी मायंडसेट आशिल्ली. इट्स अ ओल्ड मायंडसेट. नाव पीपल आर लिटरेड इनफ एंड अंडरस्टँड दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वोट. सो हांगसर तुका वोटींग बरी आसा म्हणल्यार कुट्टी खांडेपार एरियेन तशें वोटींग बाकी एरियांनी बी हांव जशें बुथार विजीट केली. वी गेटींग अ गुड रिस्पॉन्स अँड आय एप्रिशिएट दीस टर्न अरावंड फॉर अस. सर आयज झेडपी इलेक्शनांतूच तुमची पार्टी कितली कॉन्फिडन्स आसा, तुमची कितली सिटां येवपाच्या? आमचे पूर्ण भोवमतान जिल्हा पंचायतीचे नॉर्थ आणि दक्षिण गोंय आमी जिखतले. अशे तरेन आमी रिव्यू घेतात, खूब कडेन आमी भोंवतात. ज्या तरेन उत्साह आसा कार्यकर्ते आनी त्याच बरोबर लोकांक भायर काडपाक आनी तांकां मतदाना कडेन परत व्हरपाक निश्चितच आमी 35+ 100% आमी घेवन आमी सकता. मातशें एकूच हें आशिल्लें, आमी ह्या वाठारान भोंवता न्ही, व्हिलचॅरी दवरलेल्यो ना इलेक्शन बुथांचेर. हांगासरूय तुमी जर नोटीस केला आसत, व्हिलचॅर्स ज्यो आसूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो दवरलेल्यो ना. आमी दवरता दवरिना पूण कोण आसा वोटर ना. समजा जर जाण्टेलकारांनी ह्या एका बॅलेट ना न्ही, जाण्टेल्यांक सुद्दां जर कोण हाडटलो जाल्यार सो एक्चुली स्टेट इलेक्शन कमिशनरान सांगलें की व्हिलचॅर्स बीन सगळे अवेलेबल आसतल्यो म्हणून सगळे. ते दवरुपाक जाय नाल्यार कितें तरी अरेंजमेंट करपाक जाय. हां पयलीं आमी तशें करताले, खुर्चेर बसून उकलून हाडपाक मानाय सुद्दां दवरताले. व्हिलचॅर ना बट या एक्चुली गूड फॉर. ह्या वाठारान खुबशे कडेन भोवला हांव, थंय व्हिलचॅर्स अवेलेबल ना. थोडे म्हणटा कोण आयलो जाल्यार हाडटले म्हणून लागींच्यानच. पूण सर ओके गूड पॉयंट. आय वील कन्वे टू द RO and actually it should have been noted. ओके सर, थँक्यू. आमचे कुट्टर म्हणटो आमी काँग्रेस जिखतलो. पूण एरकोडेन हांव नेणो कितें जालें कितें जाता, आमी आनीक गोवा फोर्ट बारबो गेले. पयलीं आरजी आशिल्ले. आरजी म्हणटाय ती मुगे कोंतान गोंयांनी उरूंक नाय. फकत तांकां तोंड व्हडलें आहा आनी ते काडटाय 28 सीट घालताय. पूण बारबो गेल्ले जाल्यार हांव नेणो हांव रावताय इलेक्शन रिजल्टाक. पूण आतां हें फायट बिटवीन BJP एंड काँग्रेस. एर पार्टी पडे आहाय आप म्हूण नाका. आरजी म्हणटो हांव चड उलयना. ते फकत काँग्रेसा वोट हाडले. समजेल तूं. आनी BJP इनडायरेक्टली हेल्प करतले निवडून येवपाक. हें इलेक्शन म्हणटू इज लायक प्रिलिम. SSS आमी हाय पडले हें प्रिलिम्स. कित्याक हे इलेक्शनाचेर डिपेंड जायन आमी कोट्टले मुखार कित्याक. एक्चुअली म्हाका माय पर्सनल व्यूज म्हाका एलायन्स हांव फावरान नाशिल्लो. कित्याक आमी वावरून आमी BJP कडेन फायटूनी आमी डिफीट दिवपाक शकता. आनी आत पडे चोडलां BJPचें तें सबंद जनतेन पळयलें गोंयच्या. आतां करप्शन हॅज बिकम अ रूल. कांय मुखार वचना पयशे दिले बगोर. लॉ एंड ऑर्डर काबार. सगळ्यांक एक्सिडेंट कितले कांय ना. फकत
सरकार नांवाचो आनी फकत तोंडान उलोवपाचें करप तांगेलें सगळी कांय ना, ओन्ली तोंडान उलयताय. कळ्ळें तुका? काँग्रेसमॅन आहाय ते म्हणले आमची काँग्रेस आनी BJP मदें फरक कितें? तांणी काँग्रेस आयले सरकार घडलो, आतां तुमी इलेक्शनाक तुमी तांगेर धाडटाय. सो हांवूय एप्रूव करना, जायतो लोकांकूय हें बरें दिसना. कित्याक आयज पर्यंत काँग्रेस सांबाळ्ळा, आमी लिडर्स म्हणल्यार कोण, आमकां जे वर्कर्स आहाय ते आमकां वयर काडटाय. सो आमी आतां काँग्रेस कोण आहाय तांकां जेन्ना ही आतां इलेक्शन मुखार येतात, आमी रिटायर जावपा जाले. सो आमी तांकां वयर काडपाक जाय. तेन्ना लोकांक पार्टीचेर भरोसो आसना. आनी आप म्हणटू ते BJPचे उलयनाय, फकत काँग्रेसाचे उलयताय. पूण हांव तांकां बी टीम म्हणना, ते हिंग म्हणटू आप ते काबादाईत गेले. पूण आमगेले काम करना जायन कोण कोणाक वान टिकेट दिले ते म्हाका बरें दिसना. हांव आतां 10 पाट जिखलो, कोण वयर काडला आमकां? काँग्रेस वर्करांनी. सो कोणूय काँग्रेस वर्कराक तिकेट दिय, हांव खुशाल. सगळे जिखनाय. आमकां फाल्यां एलायन्स केलो म्हूण 50 सीट मेळची नाय. थोडे मेळटले, थोडे जिखतले, थोडे पेड्डे जातले. पूण आमचे काँग्रेसमॅनाक आमी एक तांकां एश्युरन्स दाखोवपाक जाय, तुमी आमचे बरोबर आहाय आनी पार्टी तुमची बरोबर आसा. देखून हांव सदांच म्हणटा तिकेट काँग्रेसमॅनाक दिय.